नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश प्रभावणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. कुंकळ्ळेचे शेतकार करतात 60 वर्सां सावन पारंपारीक शेती, मात शेतकारां मेरेन आजून पावल्यो नात आधुनीक शेतीच्यो सरकारी येवजण्यो. दाबोळी विमानतळा कडल्या बेकायदेशीर टॅक्सींचेर येरादारी प्राधिकरण आनी मुरगांव नगरपालिकेन घेतलो आक्षेप. ट्राफीक पुलिशेन करची खर कारवाय, नगरसेविकांची मागणी. पुजाऱ्याचेर हल्लो करप्यांचेर करात खर कारवाय, ना जाल्यार पुलीस स्टेशनाचेर हाडटलो मोर्चा. दाजी साळकाराची शिटकावणी. आणि नार्वेच्या कणकेश्वरी शांतादुर्गा देवीच्या काल्याक जाली सुरवात. पारंपारीक कार्यावळींतल्यान लोकांनी कालो मनयलो दबाजान. आणि आता खबरो विस्तारात. सरकार वेगवेगळ्या येवजण्यांची घोशणा करता, तशेंच हजारांनी शेतकारांनी ह्या येवजण्यांचो लाव घेतिल्ल्याचो दावोय सरकार करता. पूण आजुनूय गांवगिऱ्या वाठारांतल्या पारंपारीक शेतकारां मेरेन आधुनीक शेतीच्यो येवजण्यो पावोवपाक सरकार कमी पडला काय कितें, पळोवयात हो खासा रिपोर्ट. कुंकळच्या भिवशे वाठारांतल्या शेतकारांचे मातयेन राबिल्ले हे हात पळयात. फाटली जायती वर्सां हांगचे शेतकार भाजी आनी मिरसांगो रोयतात. शेतां करपाची पद्दत 100% पारंपारीक आनी सेंद्रीय. पूण फाटली कितलीशींच वर्सां ह्या शेतकारां मेरेन ना उदक पावले, ना आधुनीक शेतां खातीर लागपी बी, ना खत, ना वखदां वा कसले सरकारी अनुदान. ताकाच लागून शेतांत दोबरो मारून तातूंतले उदक काडून ते पारंपारीक पद्दतीन शेतां शिंपपाची पाळी ह्या शेतकारांचेर आयल्या. कितल्योश्योच पिळग्यो गेल्यो, ही पद्दत अजूनय तशीच आसा. वर्सां जाली म्हाका जाल्या लग्न करून हाडलेल्याक 35 वर्सां जालीं. तेज्या पयलीं सान करतात. म्हाकाच आतां 35 वर्सां जालीं रोयता हांगा. आनी हे गांवठी आमगे रोपो हातीन खणप, आमी मिशीन बी घालनात, खणोन करतात. मिशीन मागीर जायना जाल्यार कोणी हाडली जाल्यार हांगा घालप, ना जाल्यार ना. म्हयनोभर जालो रोपो किल्लोन काडून मागीर हांगा रोयतात. हाडून आसतात 10 जाणां रोवपाक, एकमेकाल्या रोयतात. आज मागीर रायलें, फाल्यां तेगे लायलें अशें करून. आनी बांयचें उदक काडटात लाटीन. आमकां मरे आतां आमी हो करताय, आमकां एक 10,000 रुपया खर्च येता. पूण तो केलो वेपार कितें जाता, एक मोडटा, एक कुटकुटक्यान देंव मोडताय, कितें जाता तें एक आमकां नुकसाण जाता. तें तुमी कितें एक त्या प्रमाण वखद कितें आमकां तो दीत जायत, तें चलता न्हू. आं तें कित्याक नकोन मोडटा कितें अशें म्हणटा. तुमगे आतां गव्हर्मेंटान आमकां कितें एक सोसायटी वखद दिवपाचें. सरकारान आमकां वखदां बिखदां तें कितें हेल्प करपा जाय. आनी एक लुकसाण जालें आतां एक मोडटा कितें जाता, आमकां कितें हेल्प करपा जाय. गव्हर्मेंटान कितें हेल्प करपाचें. आमी त्रास करून करताय. आमकां 60 वर्सां जालीं पूण आमी तरी आसतना हे त्रास करताय. अनुदान सोडूनच दियात. पिकावळीचेर लागपी रोगांचेर कितें उपाय करचो, कसल्या वखदांचो वापर करचो हाचे सादें मार्गदर्शन लेगीत हांगच्या शेतकारांक शेतकी खात्यान दिल्लें ना. अधिकारी येतात, भेट दितात आनी वतात. पूण ह्या शेतकारांक ना खंयच्या येवजणेचो लाव मेळ्ळो, ना तांत्रीक मजत. हातान मेळटा तें उत्पन्न घेवन मडगांवच्या बाजारांत विकून आपले पोट भरपाचें काम फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन चालू आसा. आतां खूब वर्सां करताय. आमी पयसान जाणटेले आमी अशें करताले, मात तें आतां भुरग्याच्यान आतां उदक काडून धंदो करपाक जायना आमचे कडेन. ताका लागून हांव कितें म्हणटा, गव्हर्मेंटान आमकां कितें एक पंप दिवसून लायक कितें कसपाक आमकां मिशीन कितें तें आमी दिवपाक आतां ट्राय करून पळोवपाक अशें दिवपाक. तें आमचे कडच्यान घेवपाक आमकां बरें ताकना अशें म्हणून, कित्याक मातशें गरीब अशें न्हू. त्या लागून मेळना आमकां, जायना आमचे कडेन हाडपाक. म्हाका फाटीं तें आमी खंय करता पळय तयार करतना तेन्ना कोण येयल्ले ते सांगून गेल्ले आपूण मोटर दिता म्हणून. आजून तें पत्तो ना आमकां. स्वयंपूर्ण गोंय ही घोशणा करपी सरकारान समाजांतल्या निमणे घटकां मेरेन सरकारी येवजण्यो पावोवपा खातीर दर एका पंचायतीक स्वयंपूर्ण मित्र नेमिल्ल्याचो दावो केल्लो. शेताचेर आधारीत येवजण्यांच्या जायरातीं खातीर सरकार दर वर्सा लाखांनी रुपया मोडटा. पूण खऱ्यांनीच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या शेतकारां मेरेन ह्यो येवजण्यो पावल्यो काय ना तें कोणें पळोवप. शेतकारांक ह्या येवजण्यांचो लाव दिवचो आसत जाल्यार पंचायतीत बसपी स्वयंपूर्ण मित्र जावं वा ऑफिसान बसपी शेतकी अधिकारी तांणी शेतकारां मेरेन वचपाक तरी जाय.
ना जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना फक्त कागदाचेरूच उरतली. गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दाबोळे विमानतळा कडल्या रेंट कार ऑपरेशनाचेर राज्य येरादारी प्राधिकरणाचो वांगडी आनी मुरगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक विनोद किनलेकरान आक्षेप घेतलो. दाबोळे विमानतळा कडेन कांय लोक आपल्यो खासगी गाडयो पर्यटकांक भाड्यान दिता, ताका लागून टॅक्सीकारांक ताचें लुकसाण जाता. देखून ट्राफीक पुलिशेन आनी संबंदीत खात्यान हाचेर कारवाय करची अशी मागणी किनलेकरान केल्या. की पळय रेंट कॅब धंदो सगळ्यांनी करचो. पयले सुवातेर एक पॉयंट रेंट कॅब करता लिगली आसपा जाय. हे प्रायवेट गाडये दिवंक लागले. प्रायवेट गाडये दिवप म्हणजे धंद्याची खंय तरी पाट पडप. बाकीच्यांचे कोण रजिस्टर गाडी आसतले जे रेंट कॅब रजिस्टर जाल्ले आसा, जेन्ना तूं प्रायवेट येता तेन्ना तेंचो धंदो वयता. जर तुम्ही हांगा एक हे केला, एक यार्ड काय म्हणटा पळय डेपो पळोवंक केला, म्हणजे तुमचे सगळ्यांचे ट्रान्जॅक्शन हांगा जाता. गाडयांचे प्रायवेट गाडी म्हणा तुम्ही, रेंट कार बायक म्हणा तुम्ही, जाल्यार हे कृत्य हांगा चल्लेलें आसा. हे आसून जावपाचें न्हू. रेंट कॅबाचो मिनींग कितें कायद्यान, हांगा गॅस्ट ठेवलो, तेणी गाडी धरली टॅक्सी आनी तेजे खंयचे तरी ऑफिसान तेणी देंवचें आनी ती गाडी तेणी थंयसून व्हरपाची. धंदो कोणाक गावलो? टॅक्सीकाराकूय धंदो गावलो, जे हांगा तळमळटा भाड्या खातीर. तांकां खंय तरी 1000-1200 रुपया. कित्याक हे रेंट कॅब येता पळय डिलिव्हरी दिवपाक, ते फुकट डिलिव्हरी दिना, ते आपले चार्जीस लायता. 500-800 रुपया कितें लायता. जाल्यार तो हिशोब कितें तेंच्यांनी हांगा गाडये हांगा म्हाका दिसता तेंच्यांनी गाडी हांगा दिवचे न्हू, जाल्यार हांगा तेंच्यांनी एअरपोर्टार जे कोणी गेस्ट बसता तेणी टॅक्सी मारून तेंच्या ऑफिसार वचून गाडी घेवची. ती गाडी 08 आसना 03 आसना तेजो इशू काय ना. ते ऑफिस तेंच्यांनी खंय तरी आसपाचें. ऑफिस आसतना बेकायदेशीर धंदे रस्त्याचेर समज गाडी ट्रान्जॅक्शन हांगा आडतळी जाता, हांगा ट्राफीक जामूय जाता. सो हांव म्हणटा कितें, पुलीस आपलें काम करता, पुलिसांचे विशय ना. पुलीस आमचे हांगा जे PI जे आहा ट्राफीक सेलाचे राहुल आमचे नामसेकर, ते खऱ्यांनी बरें काम करता. ते चॅलन्स मारता आनी ते सगळे आपल्या हितून बरें काम करता. पूण हांगा जे सद्याक हे कंट्रोलान ना, हांगा प्रायवेट गाडयेचो चड इशू आहा. जे प्रायवेट रेंट कॅब चालू आहा धंदे आनी प्रायवेट बायकूय खूब जाण पळोवंक येता. खंय तरी फाल्यां अपघात जाल्यार खंय तरी हेचो मोठो परिणाम जावंक शकता की प्रायवेट गाडी तुमी दिला, खंय तरी रुलाचे तुमी हे करता, तुमी रूल तोडून उडयता तुमी. सो हेचेर खंय तरी ऑथॉरिटीचेर रिएक्ट जावपाची गरज आहा. खंयच्याय धर्मगुरूचेर हात उबारप ही एक वायट गजाल आसा आनी वास्कोच्या मारुती मंदिराच्या पुरायताक मारपेट केल्ल्याच्या प्रकरणी दोशींचेर कडक कारवाय करची अशी शिटकावणी वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान दिल्या. 4 दिसां भितून मारपेट करप्यांचेर कारवाय करिनात जाल्यार वास्को पुलीस स्टेशनात मोर्चा व्हरतले अशें ताणें सांगलें. फाटल्या 4 दिसां पयलीं बायणाच्या मारुती मंदिरात आशिल्ल्या पुरयताक मारपेट करपाचो यत्न केलो. ह्या फाटभुंयेचेर बुधवारा वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान आनी हेर वेगवेगळ्या समाजाच्या लोकांनी वास्कोच्या उप अधीक्षकाची भेट घेतली. वर्कशॉप आणि ट्रेनिंग परत दिवपाक जाय. कोण सर दॅट व्हिडिओ पुरोहित समाज विश्व हिंदू कारवाई इन फुल सपोर्ट ऑफ द पुलिस. साइड में बोलो. गेले 31 म्हाका दिसता ही जी घटना जाली 4 दीस जाले आता आनी तांकां 151 लावन सोडले. ही घटनाच पयली दुर्दैवी आसा. आज एका पुरोहिताचेर मारनाल्यार खंयच्याय धर्मगुरूचेर हात उबारप ही मेंटेलिटी जी आसा ती आतांच मोडून दवरपाची गरज आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा प्रसाद भट हो आमच्या बायणा बिचार म्हणजे बायणा बिचार शोभा येवपा खातीर ते देवूळ आसा. आज आमचे कडेन एकूच बीच आसा जंय बायलां रातची येतात, म्हणजे 11-12 पसून बायलां येवन देवाक पांय पडटात वतात. ती कित्याक प्रसाद भटजी ते एक वेगळेंच वातावरण केलां म्हणून. आनी ताजेरूच सपोज आज हात उबारतात लोक आनी तांकां कांय सजा जायना जाल्यार म्हाका दिसता दीस इज व्हेरी बॅड. सो आज आमी सगळे आज PIक मेळा DYSPक मेळपा आयल्या आनी अल्टिमेटम दिला की तुमी पळय जी सेक्शन्स लायल्या 151 हे म्हणजे सामके तूं यो आनी घरा वचून वच, म्हणजे पर्सनल बॉन्डार पसून हाका सोडटात. सो दीस इज नॉट डन. सो आमी आज सगळे समाजाचे लोक हांगा आज आयल्या, हिंदू विश्व हिंदू परिशदेन सगळे आयल्या आनी एक कॉमन नागरीक म्हणून आयल्या. आज नागरिकां भितर एक भंय आसा की सपोज एक धर्मगुरूचेर सपोज एक हात उबारतात जाल्यार फाल्यां कोणूय कोणाचेरूय हात उबारपाक सक्षम आसा म्हणून. सो आमी DYSPक हें करपाक आयल्या, हांगा सांगपाक आयल्या की इमिडिएट तांचेर एक्शन जावपाक जाय. दे शूड बी अरेस्टेड अँड दे शूड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर सम लेजिटिमेट कोर्ट
कित्याक हे बेश्टेच मारामारीची हे न्ही, दीस इज समथींग लायक रॉयटींग, अनलॉफूल असेंब्ली आसा, ग्रिवियस एसॉल्ट आसा, म्हणजे धरून म्हणटीक धरून मारप हे सादी मारामारी न्ही, म्हणजे हांवें तुका हाडलो तुजी हाडली न्ही. सो आमचो डिमांड आसा की आमी तांकां सांगलां तुमी 4 दिसां भितर कितें तें एक्शन घेया ताजेर, नाजाल्यार वी वील कम आउट इन ऑल फोर्स आनी मागीर कितें तें आमी पुलिसांक हें करतले. केस रिव्यू करून आमी परत कितें नवी डेव्हलपमेंट्स येयला ते स्टडी करून आमी अकॉर्डिंगली कोर्टा फुडें आमी पुटअप करतले. आनी रिगार्डींग दुसरे म्हणजे ते 7, 8, 9 हे आमकां दिसता की आतां की लागीं पडपा जाय पुलीस स्टेशनार जाता इतकें आनी डिस्टन्स मातसो कमी जाता. पयलीं आमकां ते वास्को पुलीस स्टेशन अटॅच दिता 7, 8, 9 वॉर्ड आनी थोडो टायम पयलीं ते मार्मागोवा गेले. सो हेजे खातीर आमकां परत आमी स्टडी करात ते मॅटरांनी आनी हेजे फुडें बी अशे केसी जावपाक जायना म्हणून आमी इमिजिएटली आतां इतके बेगीन स्टेप्स घेता. थंय आमी आउटपोस्ट परत ऑपरेशनल करपाक ऑपरेशन करून आमी एडिशनल स्टाफ पुटअप करता. एक PSI ऑफिसर प्लस एक 4-5 एक हवालदार 4-5 पुलीस घालतले आनी वो डे नायट ते आमी ऑपरेशन करतले. कित्याक ही एरिया एक आतां खूब इम्पॉर्टंट जाला, ट्युरिस्ट स्पॉट जाला, ब्युटिफूल जाला बीच एरिया आनी लोक ते डे आनी नायट येता. रातचेय खूब लोक येतात ते बिचार ब्युटिफाय जाला म्हणून. सो आमी ते आतां एग्जामीन करतले आनी आमी तांकां एश्युरन्स दिला की हेजे फुडें आनी अशे केसीस कांय जावचे ना. आमी सिनियर ऑफिसर्स आनी स्वता हांव एकदां आमी कंटिन्यूस पेट्रोलिंग करता, मेंटेन करतले. 2 आमी रोबोटाक आमी थंय ऑन रेग्युलर इंटरवल स्टॅगर्ड इंटरवलाचेर आमी थंय पेट्रोलिंग घालतले आनी जे कोण कितें इलिगल एक्टिविटीज करता रेग्युलरली आमी रावंड अप करून तांचेर लिगल एक्शन घेता. माड्डोळच्या बाल कलाकारांनी मंगळारा दिवचल म्हालांतल्या नारव्या सादर केल्लो गवळण कालो बरोच रंगलो. श्री कणकेश्वरी शांतादुर्गा देवीच्या काल्या निमतान गुरुकृपा सांस्कृतीक संस्थे वतीन हो गवळण कालो जालो. मजगती पालखी आनी हेर पारंपारीक कार्यावळींनी देवीचो कालो दबाज्यान मनयलो. अशें शिवोली क्षेत्रपालाच्या देवळान मंगळारच्यान धाल्यांक सुरवात जाली. 5 दीस हो धालो सुरू आसतलो. परंपरे प्रमाण पयल्या रातीक देवाक गाराणें घालून नार फोडलो. तशेंच गांवांतल्या नव्या सुनांनी सगळ्या सवाशीण बायलांक कपलाक लायले आनी उखाणे घेतले. उपरांत गांवची आनी लागसरच्या वाड्यावयल्या सगळ्या बायलांनी मेळून मांडार धालांची गितां गायली. ह्या वेळार ल्हान भुरगीं तशेंच सवाशीण बायलां व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्लीं. मदीं कांय बायलां आपल्या खोशयेन चॉकलेटी, लाडू, चणे खावपाक वाडटात. मागीर रातच्या 1 उपरांत ही सगळीं आपल्या घरा परत वतात. पुराय गोंयभर फामाद आशिल्ली श्री देव बोडगेश्वराची जात्रा बुधवारच्यान सुरवात जाली. गोंयभरचे लोक जात्रेक आपली हजेरी लायतात. तिका कांय जाण बोडगिणीची जात्राय म्हणून वळखतात. ही बोडगिणी जात्रा 4 ते 15 जानेवारी मेरेन चालू आसतली. बोडगेश्वर देवाक भांगराचो दाणो भक्तांनी अर्पण केलेलो आसा. देवाचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवाचे भक्तगण हांगासर येतात.
नंतर ते धार्मिक प्रोग्राम आसा ते प्रोग्राम प्रत्येक जाल्यार जायरिटीच्यान आमी सांगलेले आसा कितें कितें प्रोग्राम आसा ते प्रमाणे प्रोग्राम आमचे जातले आनी सगळे गोंयकारांक हांव आनी महाराष्ट्राक कर्नाटक सगळ्यांक सांगता हांगा सगळ्यांनी येवन बोडगेश्वराचें दर्शन घेवचें भाविकांनी हांगा नमन करून वयचें म्हणून सगळ्यां लागीं मागता. संवसारीक ब्रेल दीस आयज मनयतात. दृश्टीबाधित आनी अर्धदृश्टी आशिल्ल्या लोकांक आयच्या दिसा मानवी हक्कां विशीं म्हायती दिवन संवादाचें साधन म्हणून ब्रेल भाशेचें म्हत्व कितलें आसा हाचे विशीं जागृताय करप जाता. नॅशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लायंड हांच्यांनी आयज नवी दिल्लीत हो दीस मनोवपा खातीर एक कार्यावळ घडोवन हाडली. फेडरेशनाचे सरचिटणीस SK रुंगटा हांणी दृश्टीबाधित लोकांच्या जिवितांत ब्रेल दिसाचें म्हत्व सांगलें. I think most important day in the lives of persons with visual impairment, because on this day the great man Louis Braille was born, who invented Braille, which has enabled blind to participate equally with others in all walks of life. There is a great challenge today in the wake of technological development, which has somehow adversely impacted in the sense that the audio output is trying to substitute the usage of Braille, which in fact is not conducive for the equal opportunities for blind and for their self-reliance. Braille cannot be substituted. On this day we celebrate every year. This day we celebrate every year, and on this occasion we organize national competitions in Braille reading, writing, debate, music, etc. in order to on one hand strengthen the capability in Braille, and on the other hand strengthen the capabilities of blind to participate and compete equally with others in all walks of life. न्हिदेच्या पयलीं गरम दुदांत तूप आनी हळद घालून पिवप हें चड प्रभावी थारता. चड करून पोटाच्या प्रश्नांक तोंड दिवपी लोकांक तूप आनी हळद ह्या संयोजनाचो चड फायदो जावंक शकता. देखून हें पचन तंत्र घटमूट करता, सांध्याचो दुखो उणो करता, दुदांतलें कॅल्शियम सैमीक रितीन दुबळी हाडां घट करपाक आदार करता, जाल्यार तूप सांध्यांक लुब्रिकेशन घालपाक तयार करता. तूप आनी दूद हांच्या संयोगान नितळ कात मेळपाक आदार जाता, तशेंच कातीक सैमीक आनी खोल ओलसाण मेळटा. सुकी कात आशिल्ल्यां खातीर हें संयोजन चड फायदेशीर आसता. खासा करून गिमाच्या दिसांनी तांकां लागून अवस्थतायेची भावना उणी जाता, गळो दुखप कमी जाता आनी खोकलेची तीव्रता लेगीत खूब उणी जाता. कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन शिवोलेच्या थळाव्यां सयत जागोराक घुमट वाजोवन जागोर मनयलो. गोंयांत जानेवारीच्या सुरवातेक थंडेच्या राती शिवोलेचे लोक हो जागोर मनयतात. रातभर चलपी ह्या धार्मीक उत्सवाक थळावे भक्त रातभर देवाचें आवाहन करतात. गोंयचे दोन मुखेल धार्मीक समाज हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव एकठांय येतात. जागोर ह्या उतराचो अर्थ म्हटल्यार सर्वशक्तिमान वा गांवच्या राखणदाराक खोशी करपा खातीर रातची जागृताय दवरप. ह्या निमतान हिंदू आनी कॅथलीक भाव एकठांय येवन नाच आनी तियात्र सादर करता. शिवोलेच्या लोकांबरोबर कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोन सुद्दां जागोराच्या निमतान घुमट वाजयले आनी जागोर मनयलो.
मोबायल चोरपी बिहारच्या अकबर आलम हाका बुधवारा कोलवा पुलिसांनी अटक केल्या. ताचे कडल्यान सुमार वेगवेगळ्या ब्रँडाचे मेळून एकूण 16 मोबायल फोन जप्त केले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सध्या चालू आसा. कदंबा बस स्टँडाचेर गर्दीचो फायदो घेवन प्रवाशांचे मोबायल फोन हिसकावपी उत्तर प्रदेशाचो दुबावीत सादिक हुसेन हाका म्हापशे पुलिसांनी मंगळारा अटक केली. दुबाविता कडल्यान 1.5 लाखाचे 6 मोबायल फोन जप्त केले. म्हापशे कदंबा बस स्टँडाचेर गर्दीच्या सुवातेचेर आनी बशीत चडपी प्रवाशांचे मोबायल चोरयेक वचत आशिल्ल्याची म्हायती पुलिसांक मेळ्ळी आनी ते प्रमाण पुलिसांनी सापळो रचून दुबाविताक अटक केली. हवामान संतुलित उरले जाल्यार अंदू काजी बेगीन पिकपाची आस्त आसा. काजू पिकाचे बाबतीत आघाडीचेर आशिल्ल्या दिवचल वाठारांतल्या गांवगिरे वाठारांत सध्या काजी तवरपाक लागल्या. सवर्णा सयत कांय कडेन काजी फोकाय पडल्यात. दमट हवामान आनी धुके पडिल्ले ना जाल्यार काजू पीक बेगीन येवपाची शक्यताय आसा असो अदमास शेतकी खात्यान उक्तायल्लो आसा. ह्या वर्सा तुमकां खबर आसतलें की पावस बी सगळो वेवस्थीत जाल्लो आसा. सो सगळ्या शेतकऱ्यांनी आपली काळजी पेटून तेंची मशागत केल्ली आसा आनी आतां सध्या सगळे फ्लावरींग जावन ऑलरेडी थोड्यांचे काजी फोका आयल्या पण बुट्टे सुद्दां जाल्ले आसा. सो उत्पन्न खूब बरें येतलें अशी आमी इच्छा बाळगता. आनी ह्या वर्सा अजून तरी इतली थंडी पडोंक ना, दंव चड पडोंक ना, सो अजून तरी नुकसान कांय ना. आपत्कालीन असो आमचो अनसिजनल रेंजूय ना, सो तेका लागून कांय नुकसानूय कांय ना. ते खंय मदीं मदीं काजींचे एक उजो लागलेलो सो तेंची थोड्यांची नुकसान जाल्ली आसा. सो तेंकां आमी कॉम्पेन्सेशनूय बीन दिल्लें आसा, अंडर प्रोसेस आसा. तशेंच बाकी सगळे तेंच्यांनी फवारणी करची शेतकऱ्यांनी अशी तेंकां आमी रिक्वेस्ट करता काळजी घेवपाची. खुबशे बऱ्याचशे फावटी जे शेतकार आहा ते फक्त थंयसर हार्वेस्टिंग करपाक किंवा काजी लागीं करपाक वता. सो तशें न करता तेची मशागतूय करप तितलेंच इम्पॉर्टंट आसा. सो तुमी सगळ्यांनी फवारणी किंवा तेका खतपाणी घालून रोठो लागता काय ना हे परत त्याची निगा करची. थंयसर तुमी इन्व्हेस्टिगेशन करचें. थंयसर लागता जाल्यार तुमी ते सिम्पटम्स पळोवन तेजे रेमेडियल मेजर्स घेवचे. तुमकां सपोज कितें फुडली म्हायती जाय जाल्यार तुमी एग्रीकल्चर ऑफिसान तुमच्या जवळच्या कृषी खात्यान वचून तुमी म्हायती घेवंक शकता. तुमी बिचोलचे आसा जाल्यार बिचोले येवन तुमी म्हायती घेवंक शकता. हायड्रेटेड रावप हो भलायकी खातीर खूब बरें मुखेल कारण जावन आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. पूण उदकाची रूच सगळ्यांक आवडना. देखून उदकान लिंबू घालून तुमकां चड उदक पिवपाक प्रेरणा मेळपाक शकता. लिंबू उदकाची रूच मातशी ताजी करता आनी भलायकी कांय प्रमाणात बरी उरपाक ताचो फायदो जाता. हातूंतल्यान हायड्रेशनाक चालना मेळटा, कात सुदारता, पचनक्रिया आदार जाता, रोगप्रतिकार शक्ती वाडपाक मजत जाता, रक्तांतली साकर नियंत्रण करपाक मदत करता, निरोगी वजन उणें करपाक लेगीत मदत दिता, कॅन्सर, मुत्रपिंडांतले फातर आनी काळजाचे दुयेंस हाचो धोको उणाव जावं येता. तशेंच आनीकूय खूब बरे तरेन लिंबू भलायकेचेर फायदेशीर थारता. मंगळारा कला अकादमी आयोजित केल्ल्या मराठी अ गटाच्या नाटक सर्तीचो निकाल जाहीर जालो. ह्या वर्सा रसरंग उगवे ह्या पंगडान इन फर्टिलेशन ह्या नाटकाक पयलें इनाम फावो जालें. दिग्दर्शक निलेश महाले ह्या नाटकाचें दिग्दर्शन केलां. ह्याच सर्तींतले दुसरें इनाम एक रिकामी बाजू ह्या नाटका खातीर फावो जालें. नागेश महालक्ष्मी प्रासादीक नाट्य समाज बांदिवडे फोंडे ह्या पंगडाचें हें नाटक दिग्दर्शक सुशांत नायकान दिग्दर्शीत केलां. हँड्सअप ह्या नाटका खातीर सातेरी कला मंदिर हंसापूर पेडणे ह्या पंगडाक तिसरें इनाम फावो जालें. इथर ह्या नाटकाक आनी सुखाशी भाणतो आमी ह्या नाटकाक उमेद वाडोवपी म्हणून 2 इनामां फावो जालीं. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्ळ्या. गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल. फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.